वेर्णा आयडीसी हांगासरल्या खाजगी क्रिकेट मैदाना लागसार क्रिकेट अकादमी प्रकल्पाक आयपीबी म्हळ्यारूच गोंय गुंतवणूक प्रोत्साहन आनी सुविधा मंडळान दिल्ल्या मंजुरीक लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो। क्रिकेट अकादमी खातीर 25,000 चौखण मीटर जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित करपाच्या निर्णयाक लोकांनी विरोध केलो। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून घोषित केलें जाल्यार कोर्टात वतले म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास। आयतारा लोटले पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली। 7 तारखेर एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश केला न्यूजपेपराचेर की 25,000 स्क्वेअर मीटर सर्वे नंबर 323/1D आणि 323/1F हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाचे आसा आणि कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार ते दिवचे म्हणून विदीन 30 days। आता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर करपाक पयलीं इन प्रिंसिपल एप्रुवल दिवपा पडटा आयपीबीन। आणि ही पड एरिया आसा ती जी 1919 पड क्रिकेट स्टेडियम पड आयला ती एरिया ताणी पयलीं 2023 पंचायती कडल्यान लायसन्स घेतलें कन्स्ट्रक्शन बांदपाक। TCPनूय एप्रुवल दिल्लें, बट ताजेर एक कंडिशन आशिल्लें की कन्वर्शन सनात नासतना तुमच्यान कमेंट्स करपा जायना म्हणून वर्क। आतां हेणी 2023 सावन 2025 ताणी हे काम चालू केलें आनी स्टेडियम कंप्लीट केलो आनी इनॉग्रेटूय केलो CM सावंतान। सो विदाउट कन्वर्शन सनात ताणें कमेंट्स केले आनी पंचायतीन कसलेंच एक्शन घेवना। ताणें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पयलीं इश्यूच करूंक जायनासलें विदाउट कन्वर्शन सनात। इतलें म्हणजे लोकांचे हेच ना जाल्ल्या भाशेन कॅरच ना जाल्ल्या भाशेन ते फक्त आयपीबी म्हाका रिटर्न दिला की आमी फक्त 2 क्रायटेरिया पळयता, एक इस्टेटाक कितलो रेवेन्यू येतलो तो आनी एक एम्प्लॉयमेंट कितलो येतलो तो। आतां ताणें म्हटल्यार कितें 950 लोक एम्प्लॉय जातले फॉर द 5 years आनी 17.75 crore रेवेन्यू येतलो। सो हेजे वयल्यान तुमी पास करता म्हणपाचे बाद ताचे नेगेटीव इफेक्ट गांवाचेर कितें येतले, लोकांक कितें इफेक्ट जातलो, एक प्रपोजल घाला, एक्सप्लेन करा प्रोजेक्टा पंचायतीक सगळे म्हणजे तुमी डंप करतले आनी गांवांत घेवचे। आणि हाकाच लागून आता गोंयभर चल्ला ते रेझोल्युशन घेतला की पंचायतीन ताका स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन धाडपाचें एज पर द प्रोक्लेमेशन की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका, हे सगळे रिजन्स घालून की हो प्रोजेक्ट नाका आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया दिवचे न्ही म्हणून। आनी इतलें करून ऑब्जेक्शन करून जरी दिले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया डिक्लेअर केलो जाल्यार रेझोल्युशन घेतला की पंचायतीन मुखार कोर्टान वचपाचें आनी चॅलेंज करपाचें म्हणून। आनी सेकंडली आनीकूय रेझोल्युशन घेतला की मेमोरंडम सेपरेट इंडिविज्युअल मेमोरंडम दिवपाक। अनादर 25,000 स्क्वेअर मीटर आयपीबीन एक प्रिंसिपल अप्रुवल दिला क्रिकेट अकॅडमी आणि मेन मुद्दा आसलेलो आयचे ग्रामसभा ही आमी ऑब्जेक्ट करता। आतां आयपीबी म्हणटा आसतना ते म्हणटा कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री। आमगेले गांवकारांक एकूच क्वेश्चन आशिल्लें ताका जाल्यार तुमी इंडस्ट्री कित्याक सेटअप करना, प्रायवेट प्रॉपर्टी कित्याक आयपीबी हाडटा, हो क्वेश्चन आमी ग्रामसभा घातला आनी रेझोल्युशन केला हो आमी होल सगळ्या लोकांक मेळून आमी ऑब्जेक्ट करतलो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभा आसली आनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रामसभेंत लोकांनी युनिवर्सली रेझोल्युशन मूव केला की आमच्या गांवांत जो आयपीबी हो प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो प्रोजेक्ट येवपा आहा तो आमकां लोकांक बिलकुल म्हणजे बिलकुल नाका। सरकाराक आमचो एकूच प्रश्न, आमचे जे दोंगर, आमची शेतां, आमची खाजनां कितें आहा तितलें सरकार प्रोटेक्ट करपा खातीर तें काबार करीत आहा। सरकार हांवें क्लियर कट मेसेज दिवपाक सोदताय, लोक युनायटेड आहा, लोक खंयचेय वाटेन हे असले नाकाल्ले प्रोजेक्ट जे दोंगर काबार करपाचे, जे शेत काबार करपाचे, आमचे पोट मारपाचे जे प्रोजेक्ट आहे ते लोक खोपोवन घेवपा ना। म्हणटच लोकांक आमी सरकार आयज ग्रामसभेंतल्यान आमी रेझोल्युशन घेतलां कितेंय जावं, आमकां कोर्टां वचूंक पडलें पडूं, रस्त्यार येवपा पडलें पडूं, सायटीर आमकां न्हिदोंक पडलें पडूं, आमी सगळे वटेन तयार आसतले। सरकारान हेजी मातशें चोत्राय घेवची की लोक रस्त्यार येवचे आदीं हो जो प्रोजेक्ट सरकार लोकांचेर थापूंक सोदता तो सरकारान बंद करचो। आमी लोटलीकरांनी सगळ्यांनी एक मिटींग आपयली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग ग्रामसभा जी लोकांक गेले आतां 6 तारखे हे म्हयन्याचे जानेवारी 6 of this month जानेवारीक हे येयला प्रोक्लेमेशन येयल्लें ऑन पेपर सेईंग दॅट ऑब्जेक्शन्स दिली कितें आहा जाल्यार घालपाचें रिगार्डींग स्पोर्ट्स अकॅडमी आनी तुगेलो स्पोर्ट्स अरिना आमगेलो IDC
वेर्ना लोतली आमकां पडटा ज्युरिडिक्शना थिंगा. सो तुवें घाल्लें सगळें कितें ऑब्जेक्शन आहा तें सांगायतलें ते बांदपा सोदताय म्हणून 1919 स्पोर्ट्स आहा थिंगा. सो आमी लोकांकडे आमी पंचायती मिटींग घेयली आनी आख्खे फूल लोटले लोकांक कन्सिडर करपाक आमी लोकांकूय आपयले आनी कॉन्फिडन्सान घेयले आनी लोकांयले कितें ऑब्जेक्शन्स आहाय जाल्यार आमी लोकांक विचारली. लोकांनी जायतीं ऑब्जेक्शनां रेज केली. थिंगा 25,000 न्यू डेव्हलपमेंट झोन आहा तें डेव्हलपमेंट जाता आनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालो आहा आनी आतां IBP आतां पास करतलो. सो लोकांनी जायतीं रेजोल्युशन घेयली आनी आमी ती नोट केलें आनी आमी आतां तांकां ऑब्जेक्शन आमगेली फॉरवर्ड करतली.